नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. सद्याक आतांच आमचे लोकसभेचे इलेक्शन काबाल जालां आनी आता गोंयांत एक नवो आता तियात्राचो सिजन सुरू जाला आनी इलेसांव आनी तियात्रिस्ट हांचे एकामेका कडेन नाते तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. हे दोनी न तुटपा सारके अशे नाते आनी तातूंतल्या भितर पॉलिटिकल जे हातूंतल्यान तियात्रांतल्यान जो संदेश वता तेय एक वेगळोच असो तातूंतल्यान एक संदेश आमचे गोंयकाराक मेळटा. आनी अशे कितलेशेच तियात्रिस्ट आसात जे आपल्या कलेंतल्यान सामाजीक संदेश दितात, तशेंच लोकांचें मनोरंजन करतात आनी एक बरोबर आमच्या इलेक्शनाकय तांचो वांटो आसता. आनी तातूंतलेंच एक म्हणजे आमचे एलिसन द कुलतोरी. एलिसन, तुका येवकार. आमी इलेक्शना पयलीं मेळिल्ले आनी तेन्ना सांगतालो की तूं आमचे सावथ गोंयाक कॅप्टन जिखतो म्हणतालो. तूं कितलो सारको हे सामको कितें आशिल्लो सामको म्हाका कॉन्फिडन्स कितें आसलें कित्याक लोकांक दूख कळ्ळो आहा न्हू, ते लोकांक दूख कळ्ळो आहा तेका लागून हांव जाण आसलोलो लोक सावथ गोवा हे फाटी काँग्रेस केशव सिंह हाडटले म्हूण कळ्ळो. आनी लोकांक राग आहा न्हू, काँग्रेसीचे जिखून बीजेपी गेलाय तो राग आहा न्हू, सो तोय राग लोकांनी हे फाटी दाखयलो. तेच चोयल्या हांगा आमगेले मडगांवां सामके बीजेपी इतली लीड मेळटा म्हणटाले, सांग 10,000 लीड मेळटले. मेळ्ळे फकत 2,000, 1,300 लीड मेळ्ळी. आनी ती बाबूश पंसराताच्या हातूंत भितर लीड देंवली, मायकल लोबोच्या हातूंत भितर लीड देंवली बीजेपी. आतां मायकल लोबोच्या आनी काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी. मागीर तुगे रेजनल्दाचे सामको तुगे कुट्टरेक रेजनल इतली बीजेपी वोटान दितलो तितली जाल्यार काँग्रेसीन आमगेले 9,000 कडेन पावले थंय. मागीर आलेश सिकेर तिंगा 13,000 कडेन पावली काँग्रेस आनी बीजेपी फकत 2,500 मेळ्ळी. सो हे कितें लोकांचो राग लोकांनी भायर काडलो कितें? राग म्हणल्यार तें बरें केलो जाल्यार लोक तेंचे बरोबर रावता आसलो न्हू, सो तेका लागून लोकांनी पाटी कॅन्डिडेट बरो मेळ्ळो, व्हेरी गूड कॅन्डिडेट. सो लोकांनी सगळें बरे भाशेन जालें म्हूण तेका कॅप्टना हें जाला चान्स पडला. म्हाका एक सांग, तुका जर तूं आतां हे आमगेलो कातरिस्ट आनी तियात्र ते इलेक्शना वेळार कातरां असली सामकी येतात, तुवें बी कितें म्हणलां किंवा तुका कितें हाजेर एक्सप्रेस करपाक दिसता आज हें जालें तें चयल्यार? एक्सप्रेस म्हणपाक कातरांतल्यान सो आतां एक 4 लायनी बरयले इलेक्शन जालें तेजेर. ओके. आदीस फुडें जावन गेले लोकसभेचे एलिसांव, जायत्या जाणांक लोकांनी हे फावटी शिकयले लिसांव शिकयल्या म्हणून पाद्रीक तासून कित्याक मागोन घेताय माल दिसांव. सावथ गोवाच्या लोकांनी कॅप्टन विराटाचेर घातला बेसांव. बेस्ट तुगे कातार. म्हाका एक सांग, आतां तो पाद्रीगे इश्यू काडलो म्हूण म्हणटा तुका हांव. सद्याक आतां एक हें जाल्लो आहा, बीजेपी म्हणटा की स्पेशली पाद्रींनी लोकांक सांगलें बीजेपी वोट मारनाका, ताका लागून सगळे क्रिस्तांव एकठांय जाले. काय सांगता लोक तांगे हें आहा, सगळे लोक एकठांय क्रिस्तांव एकठांय जाले आनी ताणें फकत आमच्या काँग्रेसीकूच वोट केले अशें म्हणटात. चोवपाक गेला न्हू, पाद्रीन खूंय सांगलो ना, डायरेक्ट पाटयेन घेवन सांगलो ना, तुमच्या पाद्रीन सांगलो ना. ओके. हां. बट पाद्रीन कितें सांगिलां, कोण बरें कुत्तले आनी कोण पाड घातले तुमकां खबर आहा, बरें तेका तुम वोट मारपाचो. सो लोकांनी आपण एक काम केलें, लोकांक खबर आहा लोकांक लोक कितें दोळ लागून भोंवना न्हू, लोकांक सगळें दिश्टी पडटा. सो लोकांनी वोट मारलो एका तुका बीजेपी भायर मारपाक काँग्रेसीक वोट मारलो न्हू. ओके. ना आतां सद्याक तितून एक बोवाळ जाल्लो आहा. मागीर काल आमगेल्या धवळीकारान सांगलां की बीजेपी म्हणटा सारकें न्ही, बीजेपीचे वर्कर्स काम करपाक उणी पडले म्हण हें जालें म्हणटा, डिफीट जाल्या. आनी आतां पाद्रीक आनी पाद्रीन सांगलें म्हूण मारला. आनी दुसरी चीज पळयला की इवन हिंदू एरियेक आमच्या काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या, केपें सारक्या चड मत मेळ्ळ्या, कुडचड्याचे चड मत मेळ्ळ्यात. सो हे जर पळयल्यार ते बीजेपी कितें करता दिसता तुका? हे आतां हें करून आमच्या पाद्रीचेर घालप मागीर हें घालप. तेंगे तें बीजेपीगे प्रॉब्लम तें तेंक कितें जाता, कोणें हें जालें न्हू ते रोखडे धर्मा हें कोत्ताय न्हू, एटॅक करपाक चालू कोत्ताय न्हू. सो तेंगे हेंच तें कितें म्हणटा तुगेलें तेंगे ती एक हॉबी जालो आहा हें टार्गेट करपाची, कळ्ळें तुका? तें कितें धर्मा मत फुडें गेल्यार ते पड एक जावं ना. लोकांक गोंयकार वोट मारलो, क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान एक हें हाटी दवरली जाती कात सगळे हाटी दवरली आनी गोंयकार हें धाडलो कॅप्टन. साश्टीक काँग्रेसी इतली वोट पडपाक कारण कितें? साश्टी म्हळ्यार कितें जालो आहा, लोकांक खबर आहा काँग्रेसीन कितें केलें तें.
काँग्रेसीन कितें केलें खबर आहा न्हू आतां आमी तियात्रां हॉल आमी तियात्रां वयताय ती हॉल बांदलो कोणें काँग्रेसी टायमार हें जालो न्ही सो काँग्रेसीन कितें केलें तें लोकांक भरपूर खबर आहा आतां तुका ते तियात्रा हॉलाक म्हणलें म्हणून आतां कला अकादमी ओपन जाली आतां रवींद्र भवन ओपन जाल्या मडगांवां आज सद्याक तियात्राचो सिजन कसो वयतलो दिसता तुका तियात्रा सिजन सोड्याक चालू जाला आतां हांवूय मुगे ऑगस्टा रिलीज करता तियात्र एंड ऑफ जुलय करता आनी आतां जाला रे बरे भाशेन जाला आनी आमकां मातशें गव्हर्मेंटान हॉल बी मेळो मातशें हें करपा जाय ना मेळटा काय म्हणटात मेळटा हॉल मेळनाय रे ती हॉल मेळनाय पूण कितें जालें पूण म्हाका कितें तरी करपा जाय करपाकूच जाय न्हू हायटसोन जायना न्हू सो तेशें हांव कितें करून कोत्ताय ना पूण तुगे ते सावंड सिस्टम आनी हेचे सारके तुमी न्यूजाचे बोर्ड जाला सावंड सिस्टम सारको ना कितू प्रॉब्लम जाता हॉलाची हॉलार हें रेंट आसता 20,000 स्पेशल सावंड व्हरप पडटा सो मातशें प्रॉब्लम जाता ना पूण हे सारके जायना कोण दिनाय गव्हर्मेंटान न्हू तें कोण दिवपा जाय न्हू सारकें दिनाय काय म्हणटा दिनाय न्हू तें दिनाय म्हूण तें व्हरप पडटा न्हू पूण अशें करून ताका लागून तियात्रिस्ताक त्रास कितें जाता ह्याचे त्रास जाले न्हू आतां 10,000 तर सावंडा घालूं पडटा तो बोल्सां घालून घराको येतालो न्हू तियात्राचे व्हड फायदो केस कांय उरना चोवपाक गेल्यार कांयच उरना तें एक टायमपास न्हू कोत्ताय टायमपास म्हळ्यार कितें एक हॉबी कळ्ळें तुका न्हू सो थोडे तियात्रीस आहाय तियात्रांचे जियेताय कळ्ळें तुका फुल्ली तियात्रांचेर डिपेंड आहाय आनी थोडे म्हणटा उमेदी कामां कोत्ताय कळ्ळें तुका न्हू सो आमी सरकारान सारकें अशें करूंक जायना कितें तरी तियात्रीसांक हेल्प करपा जाय आमी टिका कोत्ताय टिका सरकाराचेर आमी कोत्ताय पूण तुमी हाल तर बरें केलें न्हू जाल्यार आमी टिका करपा न्हू वायट कोत्ताय म्हणून ती टिका कोत्ताय न्हू हय ना पूण तुमी तियात्रीस्ट सारके म्हणल्यार अशें करता पासता म्हूण तुमकां हें दिनात ना ना ताका लागून तुमकां ते जे फॅसिलिटीज दिवपाक जाय ते दिवपाक मातशें हात आकडून घेता काय म्हणटा हय हय आतां जाणा हांव जायत पाट इंटरव्यूआन चोयता फ्रांसीस ते तुयेंगे तियात्र बॉम्बे वता न्हू ते खंय ते ट्रान्सपोर्टा पयशे दिनाय कोण गव्हर्मेंट दिना तो पॉलिटिक्स कांतर म्हणून सो तूं चोय हेजेर तूं चिंत ना ट्रान्सपोर्टा मागीर ते बॉम्बे वचपाक गव्हर्मेंटाक दिवपाक ना तुगे आमगे प्रमोट कोताय न्हू ते सो तेंक कितें स्कीम कितें आहा ते स्कीम त्या स्कीम प्रमाणे दिवपा जाय न्हू स्कीम ताका मेळना तेका मेळना जायत पाट इंटरव्यूआन सांगलो आहा तेणें तुका बी कितें एक्सपिरियन्स आयलो आसा तुयी मातसो हें करता न्ही तूं जाणा म्हाका रिजनल आमगेले फाटीको लागलो आहा फाटीं लागला म्हळ्यार कितें तेका कितें जालां तेगे ते मीस तीड्स पळय हांवें वयर काडले तेका त्यो डायजेस्ट जायनाय सो आतां तो बिजनेसा त्रास करपाक लागला बट चोय जेन्ना तूं स्वता ना आमी कांय इल्लिगल ना कळ्ळें तुका न्हू आनी तेज्या आमगे इल्लिगल ना पूण कितें इल्लिगल चलता तें लोकांक भरपूर खबर आहा ओके हय तुगे आतां तूं म्हणटा आतां ऑगस्टाक न्यू तियात्र येवपाक नांव कितें घरचो बेदी भायलो चोर आतां बेदी कोण आनी भायर चोर कोण लोकांक तियात्रांनी चवदी मरे हां कोट रे पडटे गोंयचे पॉलिटिशियन कितें तुगे साश्टी आमगे कुट्टोरकार काय आनी खंयचो कोट लोकांक तियात्रांनी चवदी सगळें हिंग सांगिल्लें जाल्यार लोकांक तियात्रांनी तरी आतां मातशें लोकांक क्युरियोसिटी वाडपा लागून म्हणटा तो कोण तो बेदी कोण आनी चोर कोण ते लोकांक तियात्रांनी चवदी न्हू एक ड्रामा केला आनी दुसरे भाशेन मुगे मरे ड्रामा बरोवप दुसरे भाशेन कळ्ळें तुका आनी म्हाका मरे मुगे आर्टिस्ट बी सपोर्ट भरपूर कोत्ताय रे सो म्हाका बऱ्या पडटा तियात्र करप कोण आहा कोण सेट तुगे कोण आहा जायत चड कास्ट आसा सांगूंक गेल्यार टायम नाका खबर नाका कोण मेन कोण आहा मेन सगळे मेन न्हू फ्रांसीस आहा ना फ्रांसीस ना ऑल्गा आहा हां सो सारके कात्र बी हे आसता रे सारके पॉलिटिकल कात्र आसतले ऑल्गा आहा म्हणटकीर हय पॉलिटिकल कात्र आसता तुयें आहा ऑल्गाय आहा सो पॉलिटिकल कात्र आसतली आसपाक जाय न्हू कितें एक म्हूण दाखयता कितें ना 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 तें आजून रिलीज जावना काय जालना पूण जेन्ना रिलीज जाता न्हू खंयचे एक पॉलिटिकल कातर म्हण दाखयता हांव हितून मुगे युट्यूबार एक म्हण दाखयता हे तें आपल्याचं म्हणटा तांबडे ओपार ई मानून घेता तसले एक हे तें चाट्ट मेमेले जावन तोंडान चुता बोटा गुंडा दादागिरी करून कुमदादीची तुवें चोल्ली बाटा आतां एसेंब्लीन वचोन फकत तूं आपल्याचें चिंता कोण हो बेदी काय वचर हा आतां म्हणटा बेदी काय चोर तो हो बेदी काय चोर काय म्हणटा आतां म्हणटा तें लोकांक चिंतपाचें तुवें ओके बरें म्हाका एक सांग आतां
जे तुगे जो न्यू तियात्र आहा ते कितें म्हळ्यार तूं म्हाका स्टोरी सांगनाका पूण कसो कितें ताजो सेट हें कितें थीम कितें थीम इज लायक माय ड्रामा इज अ फॅमिली ड्रामा. हां सो फॅमिली ड्रामा म्हळ्यार कितें जाता चोय फॅमिली येताय आनी पॉलिटिक्स म्हळ्यार पॉलिटिक्स थोड्यांक लायक जाता सो तांकां लागून पॉलिटिक्स थोडी कांतरां दवरताय आनी हांव पॉलिटिकल सिंगर म्हणपाक जाय सो मागीर दुसरे भाशेन करपाक कॉमेडी आहा हय ना पूण हे ते गजरू बेदी आनीक बायलो चोर हे आसता म्हळ्यार कित्याचेर एक हे आसा टीम त्याच चोयन सांग ना ना हांव तुका सगळी स्टोरी सांग म्हणना रे हांव तुका सांगता घरचो म्हळ्यार कितें आत मरे कितें जालो हा घरचो बेदे रावता आनी बायलेन चोवन वयता तशें करून कळटा तुका न्हू ना पूण हे खंयचे भायल्यान लोक येताय तेजेर ना रे फॅमिली मदर रे कोण बायले आसता कळटा तुका न्हू सो घरचो हें आतां तेश करून कळटा पॉलिटिक्सान हें रे कळटा तुका न्हू घरचो बेदी आसता बायल चोरीन बरो चोवन वयता घरचो बेदी कळटा तुका न्हू आतां काँग्रेस आनी बीजेपी जेन्ना हे डिफेक्ट जावन गेले ते पयलीं तांकां बीजेपी सेटींग आहलो न्हू बीजेपी सेटींग आहलोले ताका लागून ते भाशेन गेले सो हे बेदी गेले ते आनी ते घेतले ते चोर आतां तूं तोंडांतल्यान काडून सोयता त्याच चोय रे तियात्र चोवपाक लागून लोकांक मातशें हे जावपा जाय उमेद येवपा जाय न्ही तियात्र नांवाचेर कळ्ळां आसतलें हांवें सांगूं नाका ओके हय आनी लोकांक हांवें सांगपा नाका लोकांक नांवाचेर कळ्ळा लोक तियात्र येतलो कितलीशे तुगे पॉलिटिकल कातरां आहाय तुका ना अजून हांवें सेटअप जालो ना म्हगेलें ओके हा पूण पावरफूल पॉलिटिकल कांतरां मुको जात ते भाशेन हांव दिवपाक कोतरी लोकांक मुको जात ते भाशेन कास्टूय बरें गायलाय ओके खंय जाता तुका पयलो शो खंय जातलो सद्या मरे पयलो शो हांव एंड ऑफ जुलय रिलीज करपाक कोत्ता पूण 4 तारीख सांवड्या संडे पडटा 3:30 ओके सो 4th ऑगस्ट 7 तारीख 7th ऑगस्ट 7:30 पाय आनी थंय मागीर आहाय रे मदमते ते आनी डेट हांवें अजून आउट केलें ना पेपराचेर आउट करतलो 13 तारीख 13 ऑगस्ट 7:30 इगोजी लागीं आहा कांदोली फेस्ता वेला म्हाका एक सांग तुगे जे तियात्र आसता न्ही ते चडशे तुगे स्टोरी आसताच ना अशें न्ही पूण तुगे मेन कातरां लागून सामके लोक उमेदीन येतात लोकांक रिस्पॉन्स कसो आसता चोय आतां तूं म्हणटा कांतरां लागून तें स्टोरी आसता दॅट इज अ फॅक्ट ओके बट कितें आहा आमगे मरे तियात्र मरे आज म्हगे पळय ट्रूप आहा न्हू आमगे म्हणटाय मुगे न्हू मुगे तियात्र आमगेलो आमगे कॅट ट्रुपागे तियात्र कळटा तुका आमगे सो ते मेन कॉमेडी बरी आसपा जाय तुगे स्टोरी बरी आसा कांतरांय बरी आसपा जाय कळटा हिंग कॉमेडियन कोण आहा तुगेलो कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा आहा कॉमेडियन नेटो कॉमेडियन फ्लाविया कॉमेडियन तुगेलो जिमी आहा आनी हाय रे जायत एकटर बरें जात म्हाका जाता ते भाशेन गायलें कळटा रिहर्सल तुगे जाले आसतल्यो ना रिहर्सल आतां 20 तारीख सावन चालू जाता रिहर्सल स्टार्ट जावना जाता जालें ना ऑलरेडी आमी स्क्रिप्ट बी डिस्कस हें जालें आमगेलें सो रिहर्सल चालू जावपाक तुका कितें दिसता तुगे मेन हे पाटी बरें मेन फोकस कितल्या प्रोडक्शन तुगेलें सेकंड प्रोडक्शन पयलीं खंयचें आसलें फर्स्ट प्रोडक्शन खंयचें नांव कितें मजा माजार म्हाकाच मेळ टॅक रिस्पॉन्स कितलो आसलो टॅक रिस्पॉन्स आहलोलो आनी तो आतां रिलीज करपा हांव ती ज्या जाणां चुकलो तो चोवपाचो कित्याक बिकॉज ऑफ सम कास्ट मातशें व्हड जालें ताका लागून म्हाका तो गांव व्हरो मेळटा बरें तूं न्यू तुगे हेका सांगनाका तुगे पयलीं आहा ते कित्याचे तो ड्रामा मरे हांवें मरे एक दुसरे भाशेन बरयलोलो एक पॉलिटिकल सिंगर आसता आनी ताका पॉलिटिशियन ट्रास कोत्ताय कांतर म्हटमो तुजे स्वताचे बरयल्लो ना रे तेश कळटा काय ट्रास कोत्ताय सो तेश कोन्न हांवें बरयल्लो सो आनी पॉलिटिशनान कितको रावपा जाय ते तियात्र हांवें दाखयलोलें तेश कोन्न आनी बरो तियात्र लोकांनी एप्रिशिएट केलो हांव केन्ना म्हगे वस्तू हांव म्हज्यान बरो म्हणपा ना लोकांनी एप्रिशिएट केलो आनी देवान म्हाका कडेन जालें शो आनी आतां हांव रिलीज करतलो इलेक्शना लागीं आहा तेन्ना करतलो रिलीज करतलो खंयचें इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन ओके हां तर तेन्ना तूं परत भायर काडपा हय सो आनी आमगे तें हांव पॉलिटिशनाचेर ना पुलिसां पासून म्हगे पाटी तासपा म्हगे प्लॅनिंग आहा ओके करप्शन हे पुलीस म्हणटाय ते सेवा करपा आसताय कळटा तुका न्हू आतां ते पुलीस एक बायल मनशाक हे कॉल डिटेल्स हे दुसऱ्यान दिताय हांव नांव घेना कळटा तुका न्हू ते म्हाका मातशें हायलायट करपा जाय तूं तर एक बायल मनशाक येतो तूं कॉल डिटेल्स बी दुसऱ्या दिता तूं पुलीस केसलो थोडे आहाय पुलीस आहाय कळटा तुका न्हू तांकां मरे मातशें पडो जाय हांव कोणा भिना कोण हांव तूं स्वता ना कोणा भिना आनी हांव तूं स्वता नासतना तुजे बरींग आसपा ना सो आतां तुगे आतां न्यू तियात्र जाता तुका दिसता की फर्स्ट एक्सपिरियन्स मेळ्ळो तुका म्हजे माजर
आनी आतां तुगेलो घरचो बेदी भायलो चोर हे दुसऱ्या हाका पयलींच जर हे एक्सपिरियन्स पळयल्यार दुसऱ्या हाका रिस्पॉन्स कितें दिसता तुका लोकांचो? सी आतां तुगे दिसान दीस मायंड वाडत वयता आनी यू गेट एक्सपिरियन्स डे बाय डे यू गेट एक्सपिरियन्स. सो हे पाटी मातशें म्हळ्यार तुगे बरोवप मातशें हें जाता, इम्प्रूवमेंट जाता आनी कितें काडनाका काय तें हें जाता. बट मुगे कास्टींग ते म्हाका बरें हेल्प कोत्ताय रे, कास्ट आहा म्हाका बरें हेल्प कोत्ता. सो आनी बेजली मरे हांव सदां कांतार बी कोत्ता न्हू, हांव नांव घेवन म्हणटा कांतार सदां. त्या ती म्हाका नांव घेन आसतना म्हाका म्हणपा जाय न्ही, कोण जाता पुलीस जावं कोण MLA जावं मिनिस्टर जावं कोण जावं हांव नांव घेवन म्हणटा. कोण तूं आतां विलियम द कुर्तोरीक कॉपी करता काय फ्रांसीसाक तुवें कॉपी करता? कॉपी न्हू बट दे आर माय हें गुरू कळ्ळो तुका न्हू. हांवें विलियम द कुर्तोरी मातशें चोयला लायक बट तुवें फ्रांसीस तुवें चड फॉलो केला. ओके. इवन ऑल्गा पासून. ओके. जेन्ना ऑल्गा पॉलिटिकल कांतर म्हणटा तेन्ना हांव ऑडियन्सा बसून तेका चोयतालो. इवन फ्रांसीस तुवें बरो फॉलोवर हांव हें केलें तेका. सो कोणाकूच चोरीत चोयन जाता न्हू. आतां MLA पासून कोणाचो आदार घेवन जाता न्हू. मागीर बदमासात येता MLA जाल म्हणटा. ओके. सो हे आतां आमी ही हाका एलिसनाक हांगा हाडपाचें कारण म्हणल्यार आमकां फकत ही जी आमगेली जी माची आहा ती फकत आमकां पॉलिटिक्साचेच पुरती मर्यादीत दवरपाचें ना, ती तातूंत भितर कल्चर येवपाक जाय, आर्ट येवपाक जाय. हाका लागून आमी तुका आमच्या एलिसनाक हांगा आपयला. आनीक एलिसनाचा आतां नवें प्रोडक्शन आतां जुलयाच्या एंडाक जावपाचें आसा. ते एलिसन तुका ताजे खातीर हांव पयलींच बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आनीक ही म्हणजे तुगे जेन्ना तियात्र येतलो तेन्ना तो लोकांकय आवडटलो अशी आस्त बाळगिता. आनी ही आमची कार्यावळ आहा ती हांगा आमी सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं म्हणटा आमगे गोमंतक टायम्सा. ताणें म्हाका हेजे सदां संदी दिलो आहा आनी बरो येवकार दिलो आहा. देव बरें करूं सर.